संवसारांत प्रादेशीक जावन कशें हजारो वयर भासो आसात गी तेच भाशेन संवसारभर हजारो वयर नाचपा प्रकार चलतेर आसात. प्रादेशीक संस्कृती, आचार विचार आनी मनशाची अभिरुचेन ह्या नाच प्रकारां वयर विशेष परिणाम घाल्लो आसा. थोडे नाच आमकां सगळ्या जनांगाची पाठभूंय दाखयतात. कोंकणींतय अशिल्ले प्रकार चलतेर आसात. हे विशीं सावकास उलोवणें मुखार करचे सवे तुमकां सर्व दायजी वर्ल्ड वीक्षकांक नाचणारा नाचणारी प्रो कार्यावळेक मोगाचं स्वागत. हांव शायनी पिंटो आंजेलोर ह्या कार्याची निरूपकी. कोंकणींत आमी मांडोवपाक नाचची रीत वेगळीच आसा. बायलाक आमी वेगळी स्वरुपी नाचता. तशेंच तोणया नाच, देखणी नाच म्हूण थरावळ नाच आमचे मदें चलतेर आसात. आमचे वरेणार हे विशीं विशेष हळयल्ले आसात आनी आयच्या अंकड्यांत हे सगळे मतींत दवरन ते वरवणी करूंक तयार जाल्यांत. हांव आमचे वरेणार आविल डिक्रूज आनी हर्षल डिसूजाक नाचणारा नाचणारी प्रो वेदीक मोगाचो स्वागत मागता. वेदी रिती आसा, स्पर्धिकांक राखून आसा, तर हांव मुखार आपयतां आयच्या आमच्या पयल्या स्पर्धिकाक. हॅलो निकिशा. तुजे लास्टचे परफॉर्मन्सीस पळोवन म्हाका मस्त खुशी जाली कित्याक म्हणल्यार डिफरंट स्टायल्स केल्ले तुवें वय म्हूण. ओके, सो ते पळोवन लोकांनी तुका काले अभिप्राय दिल्या, काले फीडबॅक दिला, तुज्या कुटुंबाच्यांनी तुका काले म्हणलां? बरें जालां. ओके, तुका काले सजेशन्स दिल्यात गी ह्या डान्साक अशें करा, हें थीम चूज कर, तें तुका सोबीत दिसता पुरो म्हणून? ओके, नायस. वण्णा तुज्या आयचे थीम तुवें कशें डिसायड केलें? रोबोटीक आनी बॉलिवूड फ्युजन. ओके, सो तुजें तूं चॉयस गी दुसऱ्यांनी सांगलें तुका? कोरियोग्राफरान. ओके, वण्णा रोबोटीक म्हूण सांगलें. ओके, सो तुजे प्रॉप्स काले म्हूण म्हाका इंट्रोड्यूस करताय गे कित्याक म्हणल्यार म्हाका मस्त दिसतात, सिल्वर आनी शायनींग आसा पुरा. म्हाका सांगताय गे काले कित्याक म्हणून? एक अम्ब्रेला, मागीर एक विंग्स बरी, मागीर एक चेअर आनी एक टेबल आनी मास्क पुरो आसा, हाताक ग्लावज पुरो आसा. ओके, मस्त प्रॉप्स आसा तशें म्हणटाना न्ही. ऑल रायट, येस. आमचे जजीसा लागीं सारया तुमकां काले इसारूंक आसा जाल्यार वा सांगूंक आसा जाल्यार ताका सांगचें. निकिशा, लास्ट कोरियोग्राफी तुवें काल अरेबिक केल्लें न्हू? वय. आतां रोबोटीक करनासलें. वय. कितले कशें जालें तितून हांगा ट्रान्सफॉर्मेशन केलें तातूंत फूल बेल्ली तें रावलें, आतां फूल स्टिफनेस आसा जे. कितले डिफरन्स बघलें? बरें न्ही गे? इजी जालें गे शिकोवंक? इल्लें कश्ट जालें. क्रिसमसाच्या पयलें गी मागीर मागीरच कितले दीस काडले? 1.5 वीक. 1.5 वीक काडलोय गे. म्हळ्यार ती स्टाईल नवीच मग तुका करची? ओके, ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. हाय निकिशा. हाय मॅम. आणि तू मेन प्रॉप म्हळ्यार आसा गी प्रॉपर्टीर? एक 3 सॉंग आसा ताका एक प्रॉप तशें. ओके, तशें. ऑल द बेस्ट. थँक्यू मॅम. सो गळ्या करनासतना तुजे परफॉर्मन्स आमी पळोवंक या. ऑल द व्हेरी बेस्ट.
त्या नदरेन पयले पावटी म्हाका पळयताना काळजान म्हज्या मारली उडकाना आतां कितें करूं तें म्हाका समजना दिसाक रातीक तुजीं सोपणां ये लागीं लागीं म्हणून म्हाका आपयताय बेंगीन धरून उनू मेदिताय म्हणटाय म्हजो मोग करताय तूं खरो Oh yeah! लगीन म्हजो जीव हो खतखता बियान हे काळीज म्हजें धडधडटा चिंता सोपान म्हजें जारी जाल्यार पुरो Despacito quiero respirar tu pelo despacito काळजा भितर खणसून गेला तुजो फोटो मोगो म्हजो खरो रे न्हय हो खोटो Despacito quiero respirar tu pelo despacito काळजा भितर खणसून गेला तुजो फोटो मोगो म्हजो खरो रे न्हय हो खोटो Shubi shubab, shubi shubab. येस निकिशा तुजे परफॉर्मन्स आतां म्हणसर हांवें पळयल्या बरी बरें करतलें म्हाका खुशी जातली मात्र आयजचे तुजे परफॉर्मन्स पळोवन हांव सत्त स्पीचलेस आसा म्हाका इतली खुशी जाली की हांव थंय बसून पळोवन आसले बरीत कितले सुबीत करून केलें म्हणून ना कित्याक म्हळ्यार तुवें मस्त डान्स फॉर्म्स इन्क्लूड केले म्हणून ना वय वय सो तुज्या तिनी पदांक डिफरंट डान्स फॉर्म्स जाल्ले आनी तुवें डिफरंट स्टायल्स यूज केले आनी ते तुवें एक्झिक्यूट केले म्हाका मस्त खुशी जाली बारीश सुबीत करून केलां थँक्यू मॅम आनी एक म्हाका कितें लायक जालें म्हणल्यार तुवें नोटीस केलां की आमकां गोत्तू ना ताका दिसारता तुवें तें फस्ट सॉंगाक सेकंड सॉंगाक तुवें तें अम्ब्रेला यूज केलें म्हणजे काळीज फुल्लां गो म्हणटाना तुवें अम्ब्रेला ओपन करतना त्या अम्ब्रेला की फुलां आहलीं ते तुवें तशींच दवरिल्लीं की जस्ट इट्स अ कोइन्सिडन्स दवरिल्लीं वेरी नायस तशें ते मायन्यूट डिटेल्स तशें आपले डिटेल्सांक तुवें इम्पॉर्टन्स दिलां तें पळोवन म्हाका मस्त खुशी जाली थँक्यू मॅम ओके आतां गळ्या करनासतना आमचे जजीस लागीं सारया तुमकां ताचें परफॉर्मन्स कशें जालें म्हणून हाय निकिशा हाय मॅम डान्स बरें जालें थँक्यू मॅम ओके आनी ते वेव केले न्ही हां ते क्लीन आयला Thank you, ma'am. इवन ते सिल्वर घाल्ले अंत ताचे की चड बरें दिसलें कॅन यू डू इट वन्स अगेन येस ओके स्टेप्स क्लीन एंड शार्प थँक्यू ओके इट वॉज गुड एनर्जी आली एक्सप्रेशन दिलें थँक्यू ओके रोबोटीक कॉन्सेप्ट म्हण सांगलें तुवें वय. ओके होल डान्सांत एक 1/4 ऑफ द पार्ट मात दिसलें म्हाका ओके आय एक्सपेक्ट लिटल मोर ओके ओके फायन मागीर प्रॉप बरें करून यूज केलें Thank you. तशेंच रिप्लेस केलें इट वॉज नायस म्हाका प्रॉप यूज करतना ते कोरियोग्राफींत इल्लें म्हाका तितलें येवना ओके इट वॉज अवे फ्रॉम लिटल कोरियोग्राफी म्हणजे पिक करचें करेक्ट दिसून आसलें तशें ओके नेक्स्ट टायम बरें करून कर थँक्यू ओके इट वॉज गुड थँक्यू निकिशा येस सर कशें जालें रोबोटीक नवी स्टायल करून बरें जालें बरें जालें गे वय. मॅमन सांगलें बरी तें इल्लें उणें बगलें म्हणल्यार तुवें घाल्ल्या ड्रेसाक मे बी यू शूड हॅव चेंज काले म्हणी कोट बरी घालना रोबोटिकाक मागीर चेंज ओवर करून नेक्स्ट हाका चेंज जाय जालें इट हॅव बीन नायस म्हणल्यार तुवें नेक्स्ट कालें केलें ते फुलांचे स्टेप्स केले ते पोवतकान गेले देखून ते कनेक्ट जायनातले तूं रोबोटीक म्हूण चिंतून आमी एंडा मिसर ते कॉस्ट्यूम तशें आसा न्ही आनी तुवें केल्लें रोबोटिकान कालें केल्लें तें बरें जालां मेन थिंग इज तुका कालें बेन दिसता गे तूं सगळ्याक उलयतना भियेताय आनी पुरा काल जालें फायन जालें हांवें कालाक सांगचें म्हणल्यार ओपन अप जा काले करतना एक्सप्रेसीव जा तुजें एक्सप्रेशन तूं कंट्रोल करताय तें तुका यू आर अ गुड डान्सर सो एक्सप्रेस युअर सेल्फ वेरी गुड ओके ते काल बियान करनाका फूल कालाय केल्यार जोश बिंदास ते तमीळ स्टायल करतात पळय त्या टायपाचे ओके मागीर चेंज ओवर जाताना पुरा खंयचे प्रॉप्स जाताना तुजे एक्सप्रेशन्स इल्ले ड्रॉप जाताले खंय कालें दितालें पळय आज तुवें प्रॉप्सा वयर चड इम्पॉर्टन्स दिलें प्रॉप्स आहले प्रॉप्स सोडून तूं स्टेप्स इल्ले उणें जाले प्लस तुजे प्लस पॉयंट एक्सप्रेशन ते उणें जालें ओके ते इम्प्रूव कर तुका हें करचें नेगेटीव सांगचें न्ही तुका इम्प्रूव जावंक सांगचें तितल्यान तें तूं बरें जावन ना ओवरऑल बरें जालां तुवें एफर्ट्स काडले तें चेंज ओवर स्टेप्स करूंक आनी रोबोटीक ट्राय केलें कोणी करना तशें बरा खाली युनीक तुवें चिंतलें ओके आनी एंडींग इल्लें तूं तितलें पुरो हेवी डान्सींग करतना इल्लें बरें स्टेप्स करतना तें एक एंडींग इल्लें आनी इल्लें तें स्प्लीट केलें मागीर तुवें कार्टवेल पुरा केलें तेलें कालें एक फ्लिप या कालें तशें एक्सपेक्ट करनासलो बट एनीवेज
You held the umbrella and then stood on the chair. म्हणल्यार चेराक बेजार जावन वचप दिसता न्ही आमी ताका यूज केले म्हणून. मागीर तुवें विंग्स यूज केले. विंग्स यूज करूंक तुका कशें भोगलें की केदाले विंग्स यूज करतना ते सायडीक काडले इल्ले मुखार ये कित्याक म्हणून नाल्यार तूं थंयच स्टक जाता. यू कांट मूव प्रॉपरली. ते धरतना न्ही ते इल्ले प्रॅक्टीस कर आनी ते मटेरियल इल्लें व्हडलें आसल्यार आनीक इल्लें सुबीत दिसता ते विंग्स. ओके आनी काल सांगता हांवें तुजे ते प्लस पॉयंट्स पुरो यूज केले हें स्प्लिट्स मागीर हें पुरो नेक्स्ट एनी डान्साक आनी एक्सप्रेशनाक तुजे मेन पॉयंट ते ताका चड इम्पॉर्टन्स दी. प्रॉप्स आसूं दी काय प्रॉब्लेम ना बट ओवरऑल यू हॅव टू गिव दॅट फूल पॅकेज. जाता नेक्स्ट टायम आय विल बी वेटिंग. ओके ऑल द बेस्ट. निकिशा सरान सांगले बरी बियान इल्लें दिसलें. स्टेज फियर आसा गी ना. प्रॅक्टीस करतना पेरेंट्स मुखार करताय गी तुज्या फॅमिली मुखार करताय गी डान्स एक पिटी करून दाखय म्हूण सांगल्यार करताय गी करता लजेता ना हांव करना म्हणटाय गी ना ते करता बट कालाक ते उलयता तशें की आतां ते तुज्या डान्सान येता कित्याक म्हणल्यार तूं तशें उलोवंक बसल्यार ते ओपन अप जायनाय स्टेप्स करतना. फूल बिंदास करचें कालें करता जाल्यार आतां ते तांणी रोबोटीक घालें ताका जाल्यार एक एटिट्यूड आसा. रोबोटिकाक जाल्यार एक एटिट्यूड आसा ते दिसना बट स्टील देर इज सम बॉडी लँग्वेज दॅट हॅज टू कम. येते तुवें केले अटेम्प्ट बरें आसा कोणी करूं ना बट ते केल्यार ते बॉडी लँग्वेज हाड ताजे वटूक. आतां हाका ग्रेसफूल डान्साक ग्रेसफूल वेन यू आर डुईंग समथींग स्टिफ ताका एनर्जी फूल एनर्जी घाल ताजी तशें ते म्हणलें हांवें. ओके कॉस्ट्यूम अनकम्फर्टेबल आसा गी ओके तुजें परफॉर्मन्स बरें जाला म्हाका मस्त खुशी जाली. तुवें प्रॉप्स बरें करून युनीक प्रॉप्स यूज केले आनी बरें करून यूज केले म्हूण सांगी येता. सो ते तुजी क्रिएटिविटी पळोवन म्हाका सत्त खुशी जाली. ते तुका शबासकी पाठयता. ऑल द व्हेरी बेस्ट फॉर युअर फ्युचर परफॉर्मन्सीस. थँक्यू मॅम. थँक्यू. हॅलो पर्ल. हाय मॅम. भारी सोबीत दिसताय आनी तूं सोबीत दिसतना तुजी सगळी स्टेज तुवें सोबयलाय आनी फूल म्हाका रिगतना तितूं हळ्ळेक रिगिल्ल्या बरी जालें. हांगा फुलां आसात आल्तार आसा एका घराचें सेटअप म्हण चिंता ना वय घराचे आनी विलेज टायपाचे. ओके सो खंयच्या विलेजाचें हें सेटअप तुवें केलाय. हांवें म्हजे तोन विलेज गंटेल कट्टे ते विलेज टायपा बरी नासा. ओके भारी सोबीत करून केलाय म्हणचें सांगता. आनी तूं म्हाका एक सांग तुका कोंकणींत कितले पुरा हांगा प्रॉप्सांची नांवां आसात म्हण सांगताय गी तुका गोत्ताले तितलें सांग. घर मागीर बेच्चपण्णा मागीर मडकी कोंबळो सत्री आनी आल्तार ट्री म्हळ्यार रूख आनी मुडो कोरे आनी नांगोर थोडपें आसा. तडपे. ओके बारी बरें करून सांगलें. ऑलमोस्ट पुरो तुवें कवर केलाय. म्हाका मस्त खुशी जाली पळोवन. तुजे परफॉर्मन्स इतल्यान तूं सोबीत आसता म्हण चिंता न्ही. वय ओके आनी तुवें तें आंब्याचे खोले गेले म्हाका पयलें आदले पुरा पुरे जाणां काजाराक रोसाक ते घालतली. म्हजी माय म्हणटली काजाराक रोसाक पयलें ते घालतली. आतां पुरो आमकां बंटिंग आसात लायट्स आसात डिफरंट यूज करतात. सो तुमी म्हाका तें घालाय तें खुशी जाली. खाली इवेंट आसा की फंक्शन आसा की तुज्या हातून. हांवें फंक्शन टायप करचें. ओ नायस कॉन्सेप्ट. येस जजस तुमी ताका कितें म्हणून आशेतात गी. कितले जाणांक आपयलें आं कितले जाणांक आपयलें फंक्शनाक. दोगांत मम्मा आनी दादा आनी फ्रेंड्स. आमी नाका गे हां जाय जाल्यार रे हांव इनवायट. आमी लस सांडून विचार नासा. खंयचे फोक डान्स करता आसा गे. फोक. ओके ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. हाय पळू हाय मॅम. हे स्टेज इतलें सेटअप केला न्ही तांचे एक एकल्याची नांवां सांगून तांकां थँक्यू म्हणाचे दिवता. ओके. नांवां सांग. मम्मा मुची हां दादा हां ॲडल जियाना अवीव म्हजो भाव निरियोना आनी रिशांती आंटी. कितले सोबीत केला पळय स्टेज. वय येस एक बरी खबर म्हणल्यार सगळ्या कंटेस्टंटांनी तुका हेल्प केला
वय सो दॅट इज द स्पिरिट ॲक्च्युली तुजी ती कजन्स गी या इगर्जीची गी कशें इगर्जीची फ्रेंड्सां युजली केदाळे अशें आसतात ताचे कालाक हेल्प करचे प्रम बट अशें हेल्प केलें इट्स अ वेरी सायन वेरी गुड स्पिरिट ओके येस थँक्यू थँक्यू ऑल सर द बेस्ट थँक्यू मॅम ऑल द बेस्ट तुका बरें मागता थँक्यू तना धिम 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 तंतना सुखनी गायतेली गायाना सृष्टीची जातेली सोबाणा उदेंतल्यान विराय येताना तना धिम 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 तंतना सुखनी गायतेली गायाना सृष्टीची जातेली सोबाणा उदेंतल्यान विराय येताना दोवांनावची फुलां आपल्यो पापल्यो फुलयतात सुवात सगळ्या गांवार वाळयतात कोगळ्यो पळे कुकू घालून संवाद चलयतात देवा गेली महिमा उलयतात सकाळ जाताना सुकणी गाताना सकाळ जाताना सुकणी गाताना मनशां तुजी न्हीद कित्याक आनी सुटाना तना धिम तना धिम तना धिम 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 तंतना दोंगरा इड्या इड्या तावून भांगरा रंगाची किरणां देवून आयली रवीची नांगोर घेवून रयत गेले घळोंक शेतांनी चिंतना जागी जाली कवीची कोंबलो सादोला सूर्य उदेला आळसायेचो मुदो मुनिसांनी की न्हिदोला तना धिम तना धिम तना धिम 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 तंतना सुखनी गायतेली गायाना सृष्टीची जातेली सोबाणा उदेंतल्यान रविराय येताना सृष्टीची जातेली सोबाणा उदेंतल्यान रविराय येताना येस पल तुजे परफॉर्मन्स म्हाका मस्त खुशी जाली पळोवन पुरो ऑलमोस्ट पुरो प्रॉप्स तुवें यूज केले वय पुरो जालें गी परफॉर्मन्स करना इल्लें पुरो जालें वण्णा तुज्या तोंडार कांय दिसना तशें पुरो जाल्लें तुवें बितकन केलाय आनी आनीक आखा हांगा वयलाय आखा नांव दिलाय गी काली स्कॅरक्रो स्कॅरक्रो वण्णा नांव दिवनाय आतां हडलें तुवें नांगोर आनी प्रासाय म्हणलें बायक आसा गी तुमचे कडेन वय आसा ताका ताणें हेल्मेट घालां कित्याक म्हळ्यार हांवें मुवीजांत मात्र पळयलां म्हळ्यार स्कॅर क्रो आसले वेळार कावळे पुराय येवन ताच्या तोंडाक बोन्स घालतात म्हणून नाजाल्यार मोटकी दवरतात एक ड्रॉ करून दोळे आनी एक माउथ करून मोटकी दवरतात आज स्पेशल पळोवंक मेळ्ळें हेल्मेट घालां म्हळ्यार ताकाय प्रोटेक्शन आमी नाजाल्यार रोडार वताना मात्र हेल्मेट घालचें थोडे बटी तेंय उडास आसना ह्यो हांगा एकलो एकाच जाग्यार रावून आसा जाल्यार ताणें हेल्मेट घालां दॅट्स गुड मेसेज यू आर गिवींग ताकाय प्रोटेक्शन वडना सो देवी तुका राखून दी तुकाय प्रोटेक्ट करून दी म्हूण मागता येस जजीस तुमी ताचे परफॉर्मन्सीचे विशयी कितें सांगूंक आशेतात तें ताका सांगचें
फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेज म्हाका मस्त लायक जालें थँक्यू मॅम ओके आनी प्रॅक्टीस करतना चक्कड प्रॉप्स आसले की वय चक्कड आसून तूं प्रॅक्टीस केले तुवें ओके नायस चक्कड प्रॉप्स बरे करून यूज केले बरे करून रिप्लेस केले ओके तुज्या हेल्प केल्ल्यांक सगळ्यांक आपयताय की स्टेजीक एक पटी खुशी जाता इवन पार्टिसिपंट्सांक हांगा स्टेजीर पळोवंक रियली पलान जस्टीस दिलें इतलें करून ताणें बरें करून परफॉर्म केला ओके थँक्यू मॅम पल सगळ्यांक थँक्स थँक्यू पल येस सर इतले प्रॉप्स आसले तू हर एक प्रॉप्स यूज करून तुवें डान्स केलें खाली यूज करून दवरूं न्हय खाली दवरच्या खातीर दवरूं न्हय हर एकाक ते जेजूक फुलां घालची या ते कोंबो या काले ते कोरें इवन ते स्केर को जाल्यार तुवें तुमचो जावन ते काले जालें की ते पुढच्या वरी जालें की फूल आड घाल्लें दोळ्यांक ना ना होल आहलो की ताका ओके ओवरऑल ते स्टेज सेटअप बरी आहली आनी ते एक कोरियोग्राफ कोण आहे तुमच्या कोरियोग्राफरान केल्ली की तुवें केल्ली ना कोरियोग्राफरा कोरियोग्राफरान गे पोदी बरें विंचला आनी तुवें त्या पोदाक जाय जाल्ले मिनींग अप तशेंच हे स्टेप्स गेले आनी तेंत काल केदाळ येता ते वर्ड्स केदाळ येता ते जाल्यार तुवें ते स्टेप्स घेवन गेलें तूं सो व्हेरी गुड कोरियोग्राफी व्हेरी गुड परफॉर्मन्स म्हणजे अशें ओवरऑल यूज ऑफ प्रॉप्स जाल्यार खुशी जाली पळोवन ओके थँक्यू सो मच Thank ऑल you, द sir. बेस्ट तुम्ही तितले पयस जावन येवन इतले प्रॉप्स हाडून सत्त गरज ना एक्चुअली करी जेवण बट तुम्ही इतले सोबीत करून प्रॉप स्टेट्स ते सोबीत करून सेट कर न्हू ते इक्वल खंय दोरी ते दवर न्हू ते यूज करून पुरतून ताका स्टेज खंय आसा नाचोवंक आसतना नाचता प्लस ते प्रॉप्स यूज करता म्हाका ते पॉदी लायक जालें आनी ताजें ते वेरिएशन दिल्लें लायक जालें मस्त बरें जालें थँक्यू आनी ताका एनकरेज करतात तुमी ओके नाही तशेंच एनकरेज करून रावा सर कित्याक म्हळ्यार भुरग्यांक एनकरेजमेंट मेळना जाल्यार डान्सांत वय कोणी सपोर्ट करना म्हाका फॉर एग्जाम्पल आमकां म्हज्या मम्मी डॅडीन एनकरेज केल्लें देखून म्हाका आतां हें स्टेज मेळ्ळें म्हाका आमी आतां शिकप तेंत म्हणून इम्पॉर्टंट दवरला तर हें मुखार वचोंक जायना ऑफकोर्स चेडवांक इल्लें कश्ट बट तरी जाता तितलें खंय जाता तांकां धाडा आनी तांकां स्टेज दिवंक पळयात तशें हेल्प तांचें टॅलंट तें हें रेर टॅलंट म्हळ्यार डान्स करता सगळीं बायलां बरें नाचता तें बायलां नाचता नाच म्हण चिंतात बट ताका दुसरी टर्म आसा आतां ती भुरगीं जाल्यार एडल्ट जाल्यार या जियाना वय तांणी जाल्यार आतां तितले एफर्ट्स घालून डान्स करता ताका तितलें इजी ना आमकां आमचो एरिक अंकल म्हणून आहलो एरिक ओझारियो तांणी म्हणून आहलें आतां आमी स्टेजीर नाचता आमी खंय मिस्टेक केलें आमी जस्ट लायक नागडे म्हळ्यार बरें आमी मिस्टेक केलें आमी मिस्टेक केलें आतां सिंगींग जाल्यार डान्सींग हें कालें म्युजिशियन जाल्यार तांकां नोट्स कालें म्हणी इशीन तशीन करीत आमकां कांय करूंक जायना आमी केल्ले ते स्टेप्स सो वी आर एट ग्रेटर रिस्क आनी आमचे कालेय बॉडी पार्ट इशीन तशीन जाले जाल्यार आमकां नाचोंक जायना इतलें प्रॅक्टीस करून आमकां नाचोंक जायना सो ते एक रेअर टॅलंट सो तुमी सपोर्ट करात दुसऱ्या पेरंट्सांक तेंच सांगचें तुमी सपोर्ट केल्ल्या बरी तुमच्या टॅलंटाक सपोर्ट करा म्हणून तशें हॅलो नविशा हाय मॅम आतां लास्ट टायम तुवें टपोरी डान्स केल्लें बारीक सुबीत करून केल्लें ह्या पुटी म्हाका हांगा रावतना भितर रिकतना तित्त दुसऱ्या वर्ल्डाक आयिल्लें बरें जालें म्हाका स्टेज बॅकड्रॉप दिसूंकूच दिसूना इतलें सुबीत करून तुवें सेटअप केलें बारीक मस्त वाउंट काडलें तुवें संगीत हे सेटअप पळोवन येता संगीत तुवें तितलें वाउंट काडलें म्हणून म्हाका एक एक्सप्लेन करताय गे काले केलां तुवें तुजें कॉन्सेप्ट कितें म्हणून म्हाका पुरे कडेन हार्ट्स दिसतात म्हणल्यार हे सॉंग एक लव विशांत सो हार्ट आनी आसा ते प्रॉप्स आनी यूज करूंक आसा आनी फस्टाक हांव वयर वचून क्लासिकल आनी हिप हॉप मिक्स करून डान्स करता मागीर लास्टाक हांगा घुवून हे करूंक एंड करूंक ओके नायस सो तुजें थीम लव थीम इल्लेशें येस लवली जजीस तुमी ताका कितें विचारूंक आशेतात की नेविशा येस सर आतां डान्सिंग हेवी आसता दिसता तुजें प्रॉप्स प्रॉपर सेटींग प्रॉपर वय सर ते गल्ल्याक आतां फूल जस्टीस करीजे वय एनर्जी आनी पुरा वय सर पोर इल्लें बेजार जाल्लें तुका सांगताना वय. बट ह्या फाटी ते पुरा मान काडीचे ओके ओके सर ऑल द बेस्ट थँक्यू सर नेविशा येस मॅम कितले दीस काणले प्रॅक्टीस करूंक लायक 9 days कान गेले 9 days वय ओके ऑल द बेस्ट थँक्यू मॅम तुका बरें मागता ऑल द व्हेरी बेस्ट
नेविशा तुजे परफॉर्मन्स पळोवन म्हाका हांगा येताना म्हाका दुसऱ्याच वर्ल्डाक आयले बरी जाता. हांव क्लाउड्सान उबोन आसले बरी म्हाका बघून आसा तितले सोबीत हांगा स्टेज सेटअप केला आनी तुजे परफॉर्मन्स तितलेच सोबीत आसले. पुरासान म्हणी जाली गी चूर शूर जाली ने कित्याक म्हळ्यार तुवें हिपहॉप केल्लें आनी मस्त एनर्जी जाय ताका. तुजी एनर्जी फस्टात हांव लास्ट म्हण उरत जाल्यार पुरासान जाल्या डेफिनेट. आनी मॅजिशियन जाल्लें तूं हांव पळयलें सवीत जालें तें तुवें तें शिकयलें गी शिकयलें तुका म्हाका सरान शिकयलें. ही कॉन्सेप्ट कोणाचे इतले पुरा सेटअप मम्मीन आनी सरान ಒಟ್ಟು ಮೈಂಡ್ घालून पुरा केलें. तुका बेन दिसलें गे फस्ट टायम वयर गेले जाल्यार काल प्रॅक्टीस केल्लें एक पटी सो ते दाडा इल्लें बे दिसलें आज बेन दिसना. धैर्य दी तू हांव वयर वताना म्हाका म्हणी म्हजे काळीज वते आहले ते वयर म्हणना. आतां तुजे परफॉर्मन्सा विशयंत जजसा लागीं विचारया. नेविशा येस मॅम. ऑलरेडी इसान जाला तिने बेन दिसले की वयर रावन ना ना ना. प्रॅक्टीस कितले पटी केला वयर रावन एक 3 पटी केला. 3 पटी ते दळा कांय बेन दिसना. फस्टाक एक पटी बेन दिसलें म्हळ्यार हांवें दुसरे कॉम्पिटिशन्साकी केल्लें न्ही सो आतां बेन दिसना म्हाका. ओके एनर्जी बरें करून दिले आज. थँक्यू मॅम. ओके सुपर एनर्जी आसली. स्टायल मेळ्ळें तुका ते आज गॉट द स्टायल. ओके कोरियोग्राफी बरी जाला. थँक्यू मॅम. बट कोरियोग्राफी वॉज तुवें ते बरें एग्जिक्यूट करूं ना म्हूण दिसलें म्हाका. ओके आनी म्हाका बरें करून कर. ओके बरें प्रॅक्टीस कर. मागीर स्ट्रेच बँड आसात न्ही ते वय ते इंटरप्ट केले काल मनीक उपास जाले की ते चूर केसाक शिरकले ते सोडल्यार दुसरें कांय ना. कांय ना. ओके कोरियोग्राफीले कस्ट जाले की तुका ना ना. ओके वेगी पिक केले वय. सगळे. ओके ओके आनी ते वयर तावन देवले पळय तूं इट नीट जालें तें. येस मॅम. ओके नायस ऑल द बेस्ट. थँक्यू मॅम. खंयच्यार आयले तूं हांगा शुटिंगाक कारार कारार एम्परान येयले ना ते ट्रकान धाडले. ओके ट्रकान पळय नासतना नासले फूल इम्प्रूव जालें. ट्रकार पळय येतात आतां नेक्स्ट आनी कंटेनर येतात. तुजे तुजे पेरंट्सांक प्लस तुजे कोरियोग्राफराक त्या थिंकिंगाक सॅल्यूट एक्चुली. बट इतले घालून एफर्ट्स घालून करचे जाल्यार इतले दॅट इज नॉट इजी. ल्हानशी कोरियोग्राफी करचे जाल्यार आमकां मस्तू एफर्ट्स आसात मस्तू प्रॅक्टीस मेळटा. प्रॅक्टीस सोडून हें पुरा घालीचे जाल्यार आनी हें सेटअप करीत जाल्यार म्हळ्यार काले चिंतून केल्लें तुवें म्हळ्यार वॉट इज इट म्हळ्यार लायक इल्लेशे मुखार येवन इल्ले डिफरंट करन सो म्हळ्यार फूल चान्स दिवन जड्जसांक मायनस करूंक तशें न्ही. बट एट द सेम टायम तुवें स्टार्टींग बरें केलें क्लासिकल आनी हिपहॉपाचें मिक्स करून केलें आनी ते स्लायड जावन आयलें ते जावन जाल्यार उपरांत इल्लें स्लो जालें ते चेंज ओवर जाताना. प्लस मागीर तुवें फॅन्सान ते स्टेप्स केले काही तूं केदार स्टंट्स केलें पळय स्टंट्स केले नेक्स्ट स्टेप इल्लें स्लो डावन जालें. सो तुजें एक्चुअली इम्पॉर्टन्स स्टेप हाजे वयर आहलें दिसता न्ही स्टंट्सा वयर न्ही कॉन्सन्ट्रेशन इल्लेशे स्टेप्स इल्ले इशीन दिशी जालें. सो कितें जालें कालें आसलें जाल्यार सी दॅट द स्टेप्स डोंट सफर. येस तुवें ओवरऑल बरें कॉन्सेप्ट केलें स्टेप्सूय बरें आहले आनी ते एटिट्यूडूय आहले. बट ते प्रकार इतले एफर्ट्स पुरा घालता तुवें तें गेलें न्ही पुरा. येस करेक्ट न्हू. वय देखून ते आनी तुजें टर्नींग जाल्यार तुवें एज एक्सपेक्टेड की या रॉंग आयलें ते तशेंच एक्चुअली. तशें ती हांवें चिंतलें कशें कोताय वयर वचून येयल्लें ताजे इतलें स्पिन जावन पाटी येता म्हूण तशें न्ही गे. ते म्हळ्यार शॉल इल्लेशे घट्ट ना ते सेकेल पडटा आनी हायट जाय आसली गेम तुका वय इल्लें ते व्हड न्ही. बट तुवें ते एफर्ट्स घाले ते थिंक केलें खंय जावन स्टार्ट केलें सो हें केलें येयलें आनी तें एंड केलें तुवें. द कॉन्सेप्ट इज व्हेरी गूड आनी ते स्मोक पळय यूज केलें हें पळय इजी ना कर्स मस्त जाला. बट स्टील दॅट एफर्ट्स आनी ते तुजें इंट्रस्ट आसा न्ही हॅट्स ऑफ टू दॅट. एंड मागीर काल आमचें रिबनान तूं केल्लें आमी तें हें इलास्टीक रिबन तें पयलें केलां हिंगी तुवें ना फर्स्ट टायम. आमी पयलें पळयताले आमच्या टायमार ते ताणें सांगलें पळय जाल्यार 90s कोणें सांगलें पळय जाल्यार पळय रिबनांत आमी सॅड डान्स करना आहले. आनी तेंत मेन कालें करता जाल्यार एनर्जी ड्रॉप करूंक सोडनाका. दॅट शूड बी मेन. तूं हें पळय स्टेप्स करताले पळय हिपहॉपाचे आनी ते पळय दॅट सेम एनर्जी शूड कंटिन्यू थ्रू आउट ड्रॉप करनाका. तें केल्यार आसा न्ही इट विल बी तुका इट विल बी हार्ड टू बीट यू तशें. ओके ऑल द बेस्ट.
आमची स्पर्धिका उलयली, आमचे वरेणार उलयले. नाचपाच्या तांत्रीक गजाले विशीं आमी घरा बशिल्ल्यांनी जायती जणवाय जोडली. पूण हे इतल्यार आखेर जायना. ह्या प्रॉपर्टी रावंडांत आनी थोड्या स्पर्धिकांचें प्रदर्शन उरलां. पूण येवच्या मंगळारा म्हणसर तांकां आमी राखून रावचें पडटलें. तरी आतां वेळ आयला आंकड्याक टाटा बाबाय म्हणसो. येवच्या हप्त्यांत परत मेळया आनी तेदोळ म्हणसर मोग आसूं दी. निरंतर कोंकणी मनोरंजना खातीर पळयता रावा दायजी वर्ल्ड TV 24/7.